उडीद तांदळा पोळ्याक 100 ग्राम उडीद डाळी 200 ग्राम तांदूळ हांगा हांव 1:2 रेशो काडतास 2 घंटो उदकांतू विंगड विंगड तिंबोवका दोन्ही धुवन घेवचे हांव हांगा ग्राइंडरांतू वाटितास फस्ट उडीद डाळी ग्राइंडरांतू घालून घेवचे पूरा एका वेळा घालचे नाका थोडे घालून घेवया 50 ml उदक बरलेलं उडीद घालून घेवन वापस एक 50 ml उदक घालून हुडगडाण वाटूचे 5 मिनट नंतर सनसना कुडको बरला आता वापस 100 ml उदक घालून घेवन आनी एक 5 मिनिट वाटून घेवचे हांव वाटूच्याक उदक आनी टायमिंग करेक्ट पळोवन सांगतास मदे मदे अशी चेक करून घेवका पडता केलोपंत उडीद थंय व्हरता आता एक 10 मिनिट जाला ल्हन जाला पीठ व्हड तोपांतू पीठ घालून घेवचे कन्सिस्टन्सी पळय ती चिके धाट आसा तांचे ग्राइंडराक तांदूळ धुवलेले घालचे हांगा तांदूळ तशीची एक वडा घालचे नाका थोडे घालून घेयंती नाजाल्यार ग्राइंडर स्टक जाता एक 50 ml उदक घालून घेतले मदे मदे अशी चेक करका 3 मिनिट नंतर पळयंती चिके तरतरी आसा वापस 50 ml उदक घालून घेवचे आनी एक 5 मिनिट वाटून घेवया हांगा पळयंती मस्त नाईस जावन ल्हन जाला पीठ ओटोची 8 मिनिट काडल्या उडदा पिठाचे तोपा घालून घेवन हातानीचे मिक्स करका हातान मिक्स केल्यार फर्मेंटेशन लायक जाता फर्मेंटेशन विषय आनी ताजे टिप्स आनी ट्रिक्स पुरा एक व्हिडिओ केलेलो आसा ताची लिंक हांव कमेंटान दिता ग्राइंडराक एक ग्लास उदक घालून धुवन घेवचे आनी त्या उदक काण दवरचे 1 टीस्पून मीठ घालतास मिक्स करचे ना तुम्ही थंडाय जायक नसल्यार मीठ घालून हातान तुझी मिक्स करयत 8 ते 10 घंटो फर्मेंट करया नेक्स्ट दिवस हाजे वैल उदक काण दवरचे जावक जाला मात्र यूज करचे हांगा पळयंती फर्मेंटेशन जाल्ला म्हळ्यार पीठ चिके फुगून येता आनी हाका मस्त बबल्स येता अशें म्हळ्यार फर्मेंटेशन लायक जाला म्हणल्याक ते मुळा सुद्दां घालून घेवन आतां सम मिक्स करका सम मिक्स करचे मस्त इम्पॉर्टंट आनी कन्सिस्टन्सी पळयंती चिके धाट आसा तशें हांव त्या उदक घालतना कायली तापोवचे दवरून प्याल घालून घेवचे कायलीन पोळ काडतना कसो टिप्स म्हणून सांगून एक व्हिडिओ केलेलो आसा ताची लिंक हांव कमेंटान दिता उडदा पोळांतू धाट आनी पातळ दोन्ही पोळ काडयत उमते घालून लायक तांबडे भाजून काडका फर्स्ट क्लास जाता तूप जेव तेल घालून घेवन 1 मिनिट ते मिडियम फ्लेमांतू भाजूका हांगा एकूल एक उज्जंतू भाजूका हांगा गडबडी केल्यार पोळ कुडकी जाता तशी आरामारी पोळ काडका उमते घालून घेवन एक 30 सेकंड्स नंतर पोळ रेडी आतां हांव धाट पोळ घालून घेतास ह्या रेसिपीन तू ओटूची 15 पोळ जाता उडदा पोळ्याक हिंगा चटणी मस्त लायक जाता पोळे पीठ फर्मेंटेशन कायली वयर पोळ कशी काडचे म्हणून व्हिडिओ केल्लो आसा लिंक कमेंटान दिता आमची वासरीक सब्सक्राइब करेंती विंगड पोळे रेसिपीज पळोवच्याक ह्या बॉक्स क्लिक करेंती विंगड चटणी रेसिपीज पळोवच्याक ह्या बॉक्स क्लिक करेंती बाय बाय